हाडटा तें आमकां नाका. आमगे शेतच ते आहा, कोपेल आहा, शिमतोरी आहा. आमगे हे रानाकू हाडूं वयताय आमी वखद आनी जनावर आहा तितून. तो जनावर आमगे खंय वयतलो? आमगे कोपेल वयता तेका लागोन आनी शिमतोर वयता. हे मेन आमगेली IIT म्हणटा ती आमच्या गांवांत नाका. तशेंच आमचें शेत वयता, सगळें शेत, सगळे 10 जाणां शेत आमचें आसा ते सगळे वयता आनी आमचें आनी शेत खंय ना. तुमी जाग दुसरे कडेन दाखयता आनी IIT हांगा बांदता म्हणटा. तुमगे मेन पयल्यार तुमी सर्वे सारके केले ना. हे शेत रोयताय पूण आमकां तेणें सांगलें तुमगे शेत वयची ना म्हूण. आतां तेणें चोवपाक गेल्यार आमगे शेता कडेन तेणें हें मारलें, पंच मारलो हाय सगल्या. जाल्यार हे दोंगर तो कातरतलो आनी दोंगराक ते मुगे दोंगर शेत दोंगराक कुशी आहा जाल्यार ते माती खंय वयतली. मुगे एकूच म्हणणी हे IIT नाका, तुका खूंय तूं बांद, आमी हाय तूं सांगाता. आमगे शेत भात वयतलें तें जाल्यार आनी आमगे निसर्ग सगळो पिड्डेर जातलो. तो आमकां शेत दितलो पूण ते थंय शेतां फातरां शेत आनी कसलें शेत दिलें जाल्यार आनी थंय पीक उदक मेळना जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमगे हे शेत आसा त्याच शेतान तेंच्यांनी उदक दिवपाक जायना. कानेल बांदलो, कानेला उदक सोडली ना. पयर फाटीं तुमी एक बरें व्हडली एक प्रोग्राम केलो की सेव सॉयल म्हणून. सेव सॉयल म्हणून तुमी हें केलो. आतां सेव सॉयल कोण आमी करपाचें आनी तुमी सोल्ड करपाचें. सांबाळून दवरलेली जमीन ती, हे दोंगर सगळें सांबाळून दवरलें, आमी सांबाळून दवरला, तुवें सांबाळून दवरना. ती गव्हर्मेंटाची जमीन म्हणटा तो आनी आमी कब्ज केला. आमी पयलींच्यान पुर्तुगेज टायम आसा आमची जाणटेल्यांनी केलो कब्ज तेजेर. IIT तेंगे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट. सो आमगे गांवां आमकां लायट आसतली, उदक आसतलें, फर्स्ट प्रायोरिटी ते तांकां दितले. आमकां कितें आमी खंय वचपाची? आज जी स्ट्रे कॅटल आसा ते भशेन आमी वचपा न्ही फ्युचराक. हो तो दोंगर गेलो जाल्यार हिंगा बुट्टी येतले, वारे येतले आनी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हांगासर एरिया मार्क केल्या. हे एरिया भितर एक कोपेल आनी ती शिमतोरी येता, ती नश्ट जातली. सांगेच्या IITक चीज नागे गांवांतल्यानूय विरोध. IIT दुसरे कडेन खंयूय व्हरात म्हूण लोक मागतात. सांगेचो आमदार मंत्री म्हणटा लोकांची कोण तरी दिशाभूल करता, लोकांचे कांयच वचना. जे चॅपेल आसा आनी जी सिमतोर आसा ती IITच्या डिमार्केशनाक भितर आयली ना, तातूंत ती भायर आसा. जे कोणाचे खवते आसतले म्हणजे कोणाचे शेत आसतले, आमी तांकां सांगून दिल्लें आसा की जे फातर घाल्लें आसा डिमार्केशन ताच्या भायर तुमची जमनी आसा. कोणीय सांगतलो तुमकां की IIT घालपा खातीर ते दोंगर कापताले, मागीर ती शेत माती शेतान येतली. शेत कितले पयस आसा म्हणजे डिमार्केशनाचे जी प्रॉपर्टी IIT आसा ती तुमच्या शेता परस कितलेशेच पयस आसा. सो नाका आसतना मिसइन्फॉर्मेशनाचेर हांगा लोकांनी एकठांय येवन IITक विरोध करचो न्ही. की कांय प्रॉपर्टीज एक ल्हान पीस थोडे एनक्रोच गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी भितर थोड्यांनी एनक्रोच केल्ले आसा आनी थोडे प्रायवेट प्रॉपर्टी भितर थोड्योश्यो लागतात. म्हणजे सादारण एक 5% जमीन जी आसा ताजेर कोणी तरी एनक्रोच केल्ले आमकां 1/14 मेळटा. तांकां कॉम्पेन्सेट करतले. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार.